कला अकादमीच्या कथित घोटाळ्याचेर बरोच बोवाळ जाल्लो। ह्या मुद्द्याचेर कला राखण मांडन कला अकादमीच्या सामकार आंदोलन केले। कला अकादमीच्या कथित घोटाळ्याचेर चर्चा जावची अशी तांची मागणी आशिल्ली। निमणो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत चर्चे खातीर तयार जाला। हे खातीर ताणें कला राखण मांडाच्या वांगड्यांक चर्चे खातीर आपयल्याचे मांडाचे वांगडी देवदास आमोणकर हाणें सांगले। माननीय मुख्यमंत्र्यान जवळ 2 महिन्याच्या उपरांत आमी मागलेली एक जी मागणी की आमकां तुमचे बरोबर उलोवपा जाय कला अकादमी ह्या विशयाचेर। आमकां म्हणजे कला राखण मांडात आनी कला राखण मांड ह्या संघटनेचे सगळे पदाधिकारी हे वाट पळयताले मोठ्या आशेन की माननीय मुख्यमंत्री आमकां उलोवपाक आपयतलो कला अकादमी ह्या विशयाचेर। कारण सगळ्यांक एक चिंता आसा, सगळ्या गोंयकारांक चिंता आसा, सगळ्या कलाकारांक चिंता आसा की आमची आवय जी कला अकादमी आसा ती ज्या स्थितीन आसा आयज ती तितली बरी स्थिती अशी आमी म्हणूंक शकना। जेन्ना आमी कला अकादमी म्हणटा तेन्ना फक्त दिनानाथ कला मंदिर ही वास्तू न्ही, तर सगळो प्रकल्प जो आसा कला अकादमीचो सगळो प्राकार जो आसा तर तो प्राकार आमी गृहीत धरता आनी तो सगळो बरे भशेन आसूं जाय। म्हणजे अगदी कला अकादमीचे ओपन एअर कृष्ण कक्ष जो आसा, आर्ट गॅलरी आसा, कॅन्टीन आसा, मिनी ओपन एअर आसा आणि बाकी सगळे जे थंयसर संगीताचे क्लास चलपी सगळे ज्यो ती सगळी टोटल वास्तू जी आसा ही आमकां अपेक्षीत आसा आणि ती बरे भशेन आसची। कारण जे फिलर्स येताले तितून खंय केन्ना केल्लें काम गळपा लागले, केल्लें काम पडलें अशी स्थिती जेन्ना निर्माण जाली तेन्ना एक हुस्को सगळे वटेन व्यक्त जालो आणि तितूंतल्यान कला राखण मांड ह्या संघटनेची स्थापना जाली ही सगळ्यांक खबर आसा। आणि हांव देव बरें करूं म्हणटा माननीय मुख्यमंत्र्याक की ताणें आमकां आपयलें उलोवपाक। आमी सगळ्या गोंयकारांच्या वतीन सगळ्या कलाकारांच्या वतीन सोमार दिसा माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन ह्या विशयाचेर उलोवपाक आतां वचपाचें आसा। परत एकदां तांकां हांव धन्यवाद म्हणटा। पण आमी जी मागणी केल्ली आसा की श्वेतपत्रिका आमकां जाय, ह्या कला अकादमीच्या खर्चान जर कितें चूक माग जाल्ली आसत जाल्यार ती सगळ्या लोकां मुखार येवपाक जाय आनी जेन्ना चूक केल्या तांकां तेंचे कडल्यानूच ती दुरुस्ती करून घेवपाक जाय अशी एक आमची प्रामुख्यान मागणी आसतली। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।